पॉझिटिव्हिटी वील कम टू अस, लायक क्लेनलीनेस वील कम. सो हे मनान धरून आमी पंचायतीन हे फावटी ह्या वर्सा सर लायक दीस न्यू पंचायत हॅज टेकन अ डिसिजन. दे हॅव वावड लायक sanitation and garbage. These are the two important subject matter of Calangute Panchayat, because we have started cleanliness of our Nalla. The people who are disposing their sewage or some water in the Nalla, we find them, we show them and then find them. The people who are throwing garbage and we find them, that is their garbage, we find them. So this is very important. Individual ward member has taken responsibility from their own ward. Earlier it was no, it was only Sarpanch, Deputy Sarpanch had to do the work. This time the individual ward member has to do it. Like cleanliness of Nalla, individual ward member has to go with a JCP, clean that particular ward, and the cleanliness is utmost important, sanitation is utmost important. So हांव एकूच सांगूंक सोदतां लोकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान, जो तर खंयचोय वाव खंयचोय तरी सुवात ब्लॉक जाल्या सेक्रेटरी घेवन तांकां मेळपाचें. कित्याक हे फावटी आमी फर्स्ट इज सॅनिटेशन फ्री आनी गार्बेज फ्री, आनी सेकंड थिंग इज दॅट फ्लडिंग फ्री घालपाचें. सो चडशे सुवातेर आमकां फ्लड जाताले, आमचे रस्त्याचे उदक उरतालें. सो हे फावटी आमी कितें केलां, प्रायोरिटी घेतल्या क्लेनलीनेस आनी हे वाव पासून नितळ करपाक. आनी वाव स्टार्ट केले आमी नितळ करपाक आमच्या डेप्युटी सरपंचान नायकावाडासान स्टार्ट केल्या, आनी दुसरे सायडीक खोबरावड्यासान स्वप्नेश ताणें स्टार्ट केल्या. एज अ पंचायत मेंबर आमी सदांच इनिशिएटीव घेता की आमची विलेज क्लीन आसपाक जाय म्हणून. पण आमचे ट्युरिस्टीक प्लेस आसल्या कारणान ते आमकां विज्युअल क्लिनलीनेस दिसना. त्या खातीर आमी अशें इनिशिएटीव घेतला की पावसा पयलीं प्रत्येक वाड्यांनी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह जातलो. तशेंच आमची लायसन्सां आसा पळय शॉपाची लायसन्सां रिन्यूवल, ती आमी स्टॉप दवरल्या. वाड्यांनी आमी वयतली, घरांनी वयतली आनी आमचे जाता तितले आमी अवेरनस करतली. जशें आमच्या सरपंचान सांगलां की आमी स्कुलान वयतली. सो तो एक आमचो खरोच एक सोर्स की जेच्या भितर आमी पावली जाल्यार आमकां क्लिनलीनेस हेज्या फुडें आमकां दिसतलें.